सो हे गेमीक ह्या टोर्नामेंटाक टोटल 7 स्टेडियम पार्टिसिपेंट आसतले आनी त्यो म्हटल्यार आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, पांडिचेरी, तामिळनाडू, तेलंगणा आनी आमची गोवा 7 टीम हे गेमीक पार्टिसिपेट आसतले आनी 16 तारखेर हे इवनिंग आमचे इनॉग्रल फंक्शन जातलें. सो आय रिक्वेस्ट all the people of Goa to witness सगळ्यांनी येवपाक थिंगा पळोवपाक ज्यो सॉफ्टबॉल हे गेम म्हाका तितली आयडिया ना पूण आमच्या पत्रान एक्स MLA धर्मबाब ताणें एक्सप्लेन केलां आनी आमी हॅप्पी एज ए लोकल MLA इन कुंकळे कॉन्स्टिट्युन्सी आय वॉज ऑल्सो हॅप्पी हे मुगे कॉन्स्टिट्युन्सी जाता आनी हे 7वी फावटी सुमार 300 हे भुरगे थिंगा पार्टिसिपेट आसतले हे टोर्नामेंटाक आनी आमचे गोवन गोंयची टीम आसतली वुमन एंड मॅन तेवूय थिंगा खेळटले आनी एज ए MLA तुगेलो हांवें ताका फूल सपोर्ट दिला. Start at 8 o'clock in the morning, but the opening ceremony will be at 4 PM. आणि त्या वेळार आमचे लिडर ऑफ ऑपोजिशन हे प्रमुख पावणे म्हणून उपस्थित असतले. प्रिजायड ओवर करतले आमचे आमदार बाब डायस आणि वेल्डिक्टर त्या भायर आमचो CEO सॉकर असोसिएशन ऑफ इंडियेचो डॉक्टर प्रवीण अणावकर हो आसतलो. ट्रेजरर थोरच म्हणून आसतलो आणि लोकल आमचे म्हणा तुमी एक चेअरपर्सन आसूं येता थंय तेजे फुडें आमचे हे जावना कॉन्टेक्ट जावना जारगो आणि वेल्डिक्टरी फंक्शन आहा ती 18 तारखेक सकाळी 10:30 जातली जाका चीफ गेस्ट म्हणून ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स अँड टुरिझम श्री मनोहर आजगांवकर हे उपस्थित आसतले. VM प्रभुदेसाय हे उपस्थित आसतले आणि त्याच बरोबर दोन्ही माझे लिडर आहा तेय थंय आसतले. यांच्या सगळ्यांच्या उपस्थितीन ते वेल्डिक्टर फंक्शन जाले ते दिसा प्रायज डिस्ट्रिब्युशन जातले सकाळी आणि ज्यो टीमी 15 तारखेक सांजच्यो येतल्यो त्यो 18 तारखेक सांजे पर्यंत सगळ्यो वतल्यो असो हो सांजचो ल्हानसो प्रोग्राम आहा.